देवाचे उतर या नियळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप जाकोबाची चिटी वेले घेतला आनी मार्कुसचे शुभ वर्तमान. बाबार दोरता मुझ्या उण्या बाबार्थाक आधार दी. क्रिस्ता सगळे मोगाच्यान हांव नाशिक सेमिनेरीन शिकता आसतना एक दीस एक हिंदू भाव लायटीचे बिल फारीक करून थोडे पयशे मागूंक आमच्या पॅरिश प्रिस्ट पाद्री विगारा लागीं येता. तो येयल्ल्या वेळार विगार आमचे सांगाता इगोरचे भायल्यान भासाभास करतालो. ताणें ताका सांगलें, आतां म्हज्या बोल्सान पयशे ना, फाल्यां यो, हांव तुका दिता. त्या उपरांत मुखार तो सायबिणाच्या ग्रोटो लागीं मागणें करूंक वेता आनी कांय वेळान घरा परतता. दुसरे दिसा तो येता, डायरेक्ट ग्रोटोशी वेता, प्रार्थना करून फाटी वेता. पोतून विगार इगोरचे भायल्यान पयशे बोल्सान घालून ताका दितलो म्हूण रावतालो. पूण फादराक गुड इवनिंग म्हूण विश करून तो घरा वेता. पयशांचे गरजेन आसलेलो मनीस फादराक पळयोवन पासून हे पावटी पयशे मागोंक येयना आनी हे पळोवन विगाराक वजाप दिसले. आनी तिसऱ्या दिसा तो ग्रोटोशी मागणी करूंक येता आसतना विगार ताका विचारता, तुका पयशांची गरज आसली पूण हांव काल तुका रावतालो पूण तूं काय येवकूच नाय. ताणें म्हणलें, देव बरें करूं फादर, आतां म्हाका पयशे नाका. पयल्या दिसा हांव भावार्थान मागणें करून फाटी परतलो तेन्ना रस्त्यार पडलेले म्हाका जाय तितलेच पयशे सायबीण मायन फावो केले. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी जेजू लागीं सायबीण माय लागीं जायते मागता, पूण आमच्या भोव उण्या भावार्थाक लागून आमकां तें मेळना. आयच्या शुभ वर्तमानांत एक बापूय आपल्या देवचार बसुल्ल्या पुताक घेवन जेजूशी येता आनी ताका बरो कर म्हूण मागता ते आमी पळयता. भावार धरप म्हळ्यार हांव म्हजेरूच न्हय, बरोबर देवाचेर पातयो. बापायन तुका जाता जाल्यार बरो कर म्हूण जेजू कडेन मागलें. ताणें संपूर्ण भरवसो जेजूचेर दवरूंक ना, पूण उपरांत जेजू ताका जागयतोच तो म्हणटा, हांव भावार धरता पूण म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. सासवाच्या बिया इतलो त्या बापायचो भावार आसल्यारूय जेजू तो घेवन ताच्या पुताक ताच्या पिढींतलो बरो करता. त्या बापाय भाशेन आमी जेजूशी मागुया, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी म्हणून. शिसांक देवचार काडूंक घडूंक ना, कित्याक तांचे मागणे तितले ओकूण न्हय आसले. आमी आयज उण्या भावार्थाच्या लोकांक बरोबर भोंवता. देवाचेर भावार उणो जाल्ल्या काळांत आमी जियेता, पूण त्या बापाय भाशेन आमच्यान जेजूशी येवं येता. म्हणून जेजू, हांव तुजे भावार दवरता, म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजोच आदार दी. शिसूय पुसपाक गोंदळाक सांपडलोले, कित्याक तांकां पदवी दिवन जायते बरें करूंक जेजून धाडलोले, जाल्यारूय त्या भुरग्याक तांणी बरो करूंक जालें ना. जेजू गुप्ती विचारल्यार जेजून सांगलें, हे करूंक मागण्यांची गरज. मोगाळ भाव भयणीनो, मागण्यांनी आमचो भावार्थ वाडटा. घडणेंतल्या त्या हिंदू भावाचो ओकूण भावार्थ आमी सायबीण मायचेर पळयता आनी देखून देवान ताका जाय आसले ते फावो केले. मागण्यांत तीर रावून भावार्थान जेजूशी आमची मागणी हाडूंक चड गरजेचें. ह्या देखून आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमेन. मोगळा जेजू, मागणे करतना घोट भावार्थान ते करूंक आनी भावार्थाची देणी जिवितान आपणावंक तूंच आमकां तुजी कृपा दी. आमेन. आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळे म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.